Shikari ma ba 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 ba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Shikari bara 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 Shikari bara 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 Shikari bara 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 Shikari bara 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 Kari bara bara Rikatala Rikari bara 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 Shikari bara 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 Rikari mantala Rika Kudiri bara 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 Ri Ova Mama Shikari bara 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 Rikari mama Shikari bara 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 Ri Shikari bara 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 Praise the Lord. Praise the Lord. God. Praise the Lord. Okay. Start करूया. Okay. Praise God. आबा बापा तुझ्या बता जेजूच्या नावान आम्ही तुका अर्घ दिता आमकां हो वर्तो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या बसत तुझ्या उतराक तुझें उतर समजून घेवंक आमकां हर एकल्याक की तुवें सांगाता हाडल्या बसत एका मनाचे एका काळजाचे जावन आमकां हर एकल्या की तुवें सांगाता हाडल्या बसत आमी तुका अर्घ दिता तशेंच बापा जें कितें तुजें उतर सांगता त्या उतराचे सारकी समजणी आमकां हर एकल्यांक की तुवें तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल फावो केल्या बसत आमी तुका अर्घ दिता
जे कितें आमी आतां शिकूंक वेता, जे कितें हांव देवाचें उतरा विशयांत शिकूंक वेता पवित्र आत्म्याक, हांव म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजी जीब सगळेंच हांव तुका समर्पण दिता. जें कितें तूं तुज्या भुरग्यांक शिकूंक आशेताय तेका हांव म्हाका सगळें समर्पण दिता. जे कितें आमकां हें शिकून आयकूंक आडखळ हाडटा ते हर एक पाड आत्म्याक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बंदीत करता आनी गुंड दर्यांत वचून पड म्हूण जेजूच्या नांवान हांव फरमायता. हें मागणें करता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. आमेन. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. ओके, आमी लास्ट टाइम बिलिव्हिंग आणि होप हाच्या विशयांत आमी स्टडी करनासले. म्हाका हांवें लास्ट टाइम हांव सांगते असले. ओके, उगडास आसा. वय वय Believe. आमी डीप वयते असले. बिलीफ म्हळ्यार कितें, होप म्हळ्यार कितें अशें म्हणगेन. सो आमी रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 13 अंत थंय आमी ते स्क्रिप्चरा वयर आमी डीप नॉलेज घेते असले. रोमन्स 15 वर्स 13 काढतात ब्रदर. Romans 15. वर्स 13. म्हाका वॉइस सगळ्यांक ऐकत न्ही. ऐकत समा आसा न्ही. वय वय लो आसा. वय ना समास. ओके. रोमन्स 15:13. ओके. ओके बस इंग्लिश असल्यार मात चाटान घालता ब्रदर. इंग्लिश असल्यार ओके कित्याक म्हळ्यार आमी इंग्लिशांतूच आमी ते मात काले ओके 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 वासे गी वाच ब्रदर. तर देव बरवसाचे मूळ हम्म. तुम्ही ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी हम्म. तुमकां पुर्त्या संतोषान आणि समाधानान भरू हम्म. अशें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुमचो बरवसो भरपूर वाडू. ओके. प्रेज गॉड. इंग्लिशान आसा ब्रदर. इंग्लिश. वय घालता हांव. ओके. प्रेज गॉड घालें सिस्टर. ओके. ओके. येस. आता आमी कोंकणीन ब्रदरान वाडले पूण इंग्लिश कितें सांगता की म्हळ्यार इंग्लिश स्क्रिप्चरान कितें आसा की म्हळ्यार नाव द गॉड ऑफ होप fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. पूण ते कोंकणींत भावार्थ म्हण दिला. ते भावार्थ न्ही ते. ओके. ते भरवसो ते. कळले न्ही. खंय ते भावार्थ उद्देशी दवरलेल्या भावार्थ उद्देशी म्हण दिला. ओके. भावार्थ न्ही ते सत्मनचे थंय आमी ताचेर बिलीव केले. सत्मानलेले विशीं ते बिलिव्हिंग कडे भावार्थ आसा. हाय बिलिवा कडेन भावार्थ आसा आनी भावार्थ न्ही ते बिलीव जावंक आनी एक कितें की म्हळ्यार संतोषान आनी समाधानान बरो म्हण आसा. संतोष न्ही ते आनंद. आमी लास्ट टाइम हेजे विशयान डीप गेल्ली. आनंद म्हळ्यार कितें, संतोष म्हळ्यार कितें. सो आनंदान आनी समाधानान बरो. आनंद म्हळ्यार खंयचीय परिस्थिती आमचे
मुखार असल्यार बी आमकां भितरसून आमी एक समाधानान एक संतोषान उरता, एक एक कितें म्हणटा ते एक जॉय उरता. जॉय म्हळ्यार आनंद. एका तराचे एक समाधान, एक बरें फिलिंग उरता भितर थावन फ्रॉम अवर स्पिरीट. ताका म्हणटात आनंद. संतोष म्हळ्यार आमगेले भायले परिस्थितीक आमी अवलंबीत जावन घेवन आमगेले फिलिंग्स कितें येतात ताका म्हणटात संतोष. ओके. फॉर एक्झाम्पल म्हाका कोण तरी गिफ्ट दिलें, ओके, म्हाका कितें जाता, खुशी जाता, ताका म्हणटात संतोष. पूण हांगा म्हणजे ते संतोष न्ही, हे हांगा कितें सांगता, जॉय. जॉय म्हळ्यार कितें, ते भितर थावन येवचें. भितर म्हळ्यार परिस्थिती कसली असल्यार बी भितर थावन एक समाधान, एक 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 फिलिंग ऑफ हॅपीनेस कितें उरता. हॅपीनेस म्हण सांगूंक जायना, ते जॉय डिफरंट असते मिनींग, बट तुमकां अशें रिलेट करच्याक सांगूंक लागला हांव. ताका म्हणटात आनंद. सो आनंदान बरो अशें पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तुमचो भरवसो भरपूर वाडो. आमकां आतां आमी लास्ट टायम शिकले हांव, गॉड इज अ गॉड ऑफ होप. सो हांगा Hope. आसा आमी ते शिकले. तो कित्याक देवाक गॉड ऑफ होप म्हणटात, भरवसेचो देव म्हण कित्याक सांगतात? हॅलो, प्रेज द Hello. लॉर्ड. Praise the Lord. येस. कित्याक कित्याक म्हळ्यार म्हळ्यार वर्ताचे मूळ बरवसो. येस, भावार्थाचे मूळ भरवसो. पूण देवाक, आमच्या देवाक कित्याक ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ होप, भरवसेचो देव म्हण कित्याक सांगतात? कित्याक की म्हळ्यार ओके, समस्या येयल्यार कोणाचेर आमी फाटीं जायना. देवाचेर मात आमी भरोसो दवरल्यार आमी त्या समस्येंतल्यान भायर येवंक जाता. हाय. खंयच्याय होपलेस कंडिशनार आमी Hopeless. आतां असलेल्या होपलेस कंडिशनार तो आमकां होप दिता, एक भरवसो दिता. आनी भरवसो ना जाल्यार आमकां फेथांत ऑपरेट करूंक जायना. जर तर आमी फेथांत ऑपरेट करका, भावार्थांत आमी ऑपरेट करका जाल्यार ताका भरवसाची गरज आसा. आतां लास्ट टायम हांवें सांगलेलें, होप आमी एक मोल्ड म्हण घेवेत. होप एक मोल्ड, आनी तांतू भितर हे कितें आमी सबस्टन्स फील करता न्ही. मोल्ड म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुमकां, अच्छ म्हणटात न्ही, अच्छ. होय. कंटेनर अशें. ओके. तांतू भितर फिल्ड विथ सबस्टन्स कॉल्ड फेथ. सो Faith. फेथ, होप असल्यार तेन्नाच आमी फेथांत ऑपरेट करूंक जाता. आतां हांवें सांगलें, आमगेले होपलेस सिच्युएशनार देव आमकां एक भरवसो दिता, एक होप दिता. देव कशें भरवसो दिता? देव भरवसो ताच्या उतरांमदीं पाळता. होय. ताच्या प्रॉमिसेसा मुखार. प्रॉमिस. Promise. बरोबर. आमकां त्याचे प्रॉमिसेस कळता, ताणें कितें आमकां बसयलां म्हूण कळता. आमचे वागदाना म्हणटात न्ही कन्नडान, कोंकणीन बसवण्यो न्ही, करेक्ट न्ही? होय, करेक्ट करेक्ट. ओके. बसवण्यो आमी केन्ना समजून घेतात, हे बसवण्यो देवान म्हाका दिल्लो म्हूण आमी केन्ना अंडरस्टँड करून घेतात, त्या संदर्भार त्या होपलेस सिच्युएशनार बी आमकां एक होप, भरवसो आमच्या जिवितांत उदेता. म्हणजे आमकां ना जाल्यार आमकां देवाचे प्रॉमिसेस खबर ना जाल्यार, देवाची बासावणीच खबर ना जाल्यार आमकां एक भरवसो उदेवंक जाता देवा मुखांतर ना. ना. तर आमी पयले कितें चिंतलें, हे प्रॉमिसेस आमी वाचलात पयले. आमी चिंतलें हे प्रॉमिसेस आमकां न्ही, त्या संदर्भात कोण इस्रायल घरांक दिल्ले ते. आमकां पण समजून घेवून नासलेले ते प्रॉमिसेस. आमी तेन्ना वाचले तेन्ना कितें, आमी बायबल वाचले तेन्ना, आतां वर्ड ऑफ गॉडा येवचे पयले आमी प्रॉमिसेस वाचला, बायबल वाचला. पूण प्रॉमिसेस खंय वाचले तेन्ना आमी कितें चिंतले, ते आमकां न्ही, ते तांकां ते आमकां बी एप्लाय जाता म्हूण आमकां कळूना. आमी ते अंडरस्टँड करून घेवना. ओके. सो की केन्ना होप उरता तेन्ना जॉय आनी पीस बी त्याच्या बराबर आमकां एक गिफ्ट शे. जॉय आनी पीस. ओके. सो नेक्स्ट, सो तशें जाल्यार आमी केन्ना बी वॉट इज माय स्ट्रेंथ म्हण आमी कन्फेस करयत, द जॉय ऑफ माय लॉर्ड इज माय
strength. The Lord is my strength. Yes. So main important hanga joy comes from our Lord because we have hope in him. God is a God of hope. आमचो देव जावन आसा बरवसाचो देव. ताचे थंय आमी सतमानले निमती आमचे थंय आनंद आणि शांती उपजाता येता. ओके आमचे भितर म्हणजे जॉय आणि पीस. सो त्या देखून आम्ही बोल्डली आम्ही कन्फेस करीत की जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. Strength. ओके. सो आता म्हाका एक सांगा भावार्थ दिसता इज फेथ सीन दिसता केदाळा. दिसता दिसता पूण स्क्रिप्चर सांगता फेथ इज अनसीन न्ही. कळ्ळें स्क्रिप्चर सांगता फेथ इज अनसीन न्ही. faith in unseen आता बे कशें आमच्या तोंडार दिसता भावार्थी पळोवंक जाता. येस कशें आमकां एक मोस्टली हांव एक लेडीजाले एग्जाम्पल घेता. चिंतया की एक 3 लेडीज आसात म्हण आनी एक कॉक्रोच एकल्याचे आंगार आसा म्हळ्यार कितें जाता कंडिशन सिच्युएशन कशें जाता डान्स करून कितें दिसता त्या संदर्भात कितें दिसता आमकां दिसता न्ही पळयतल्यार कळटा न्ही तांचे रिएक्शनान तिंका बॅन दिसले म्हणून करेक्ट. हा तशेंच फेथ बी दिसता. एक मनीस तो फेथांत आसा की ना फियरांत आसा म्हण ताचे ते ऍक्शन्स मुखांतर आमकां ते कळटा. सो आमी सांगीत फेथ कॅन बी सीन. कशी बॅन दिसून येता तशेंच बॅचे ऍक्शन्स दिसून येता तशेंच फेथाचे ऍक्शन्स बी दिसून येतात. ओके. सो भावार्थ कशी येता सगळ्यांकी खबर आसा भावार्थ कशी येता. ऐकून संदेश बरी खबर. Romans 10:17 ಅಂತ सा faith comes by hearing and hearing by the word of God. आम्ही ऐकून देवाचा संदेश ऐकल्ले निमती देवाच्या संदेशा मुखांतर आमका भावार्थ उपजाता. ओके. आता एक पटी ऐकल्यार पुरो ना. सो खंयचे एक्सपिरियन्स केन्ना येता आमकां खंयचे एक वस्तूचे एक्सपिरियन्स केन्ना येता आमकां केन्ना आमकां एक्सपिरियन्स्ड म्हणटात. बट अगेन परत प्रॅक्टिस केल्यार एक पटी केले तेन्ना एक्सपिरियन्स्ड म्हण सांगनात जायना. केन्ना परतून एकच एक 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 ऍक्शन रिपीटेडली आम्ही केन्ना करते रावतात तेन्ना आमकां ते एक्सपिरियन्स मेळटा. तशेंच आमचे थंय फेथ येवंक जाल्यार बी हे जस्ट लायक एक फार्मर म्हळ्यार रैत कशी एक बी घालना ते फळ येवचेशी करता न्ही वाडचेशी करता ग्रो जावचेशी करता तशेंच एका आमी बी तशीच त्या फार्मर टायपत आमी बी तो भावार्थ ग्रो करूंक आसा बेळसूंक आसा. तो आमी ग्रो करूंक आसा. फेथ कॅन बी ग्रोन. कशी फेथ कॅन बी ग्रोन कशी ऐकून देवाचे उतर एकच वाद ऐकूनचे रिपीटेडली एक पटीने एक्सपिरियन्स आमकां आतां आमी आतां जॉबाक गेले कारणान एक्सपिरियन्स विचारतात करेक्ट. खंयचे तरी जॉब गेले कारणान फॉर एक्झाम्पल हांव टीचर आतां टीचिंग एक्सपिरियन्स कितले की म्हणटात. सो कितले वर्सां म्हणसर हांवें ते प्रॅक्टीस केला ते प्रोफेशन ताका म्हणटात एक्सपिरियन्स. तशेंच फेथ येवचे ते कंटिन्युअस ते एक दीस ऐकले वारा एक पटी ऐकले ना एक रिट्रीट ऐकले म्हळ्यार आमकां फेथ इले म्हण सांगूंक जायना. रिपीटेड ऍक्शन्स एव्हरी डे जावंक तेन्ना मात्र ताका आमी एक्सपिरियन्स म्हण सांगीत. करेक्ट न्ही. एक्सपिरियन्स म्हणजे ताकाच न्ही डेली आमी तेच करनासा ताकाच एक्सपिरियन्स म्हणटात न्ही की वर्सा एक पटी म्हयन्या एक पटी केल्ले एक्सपिरियन्स म्हणनात. करेक्ट. हा एक कार ड्राईव्ह करताना पहिले पटी करेक्ट सोडून मागीर एक्सपिरियन्स जाता आमकां. येस
आता त्याच्यात कार ड्रायव्हिंग शिकूंक वयतलो फर्स्ट थिंगेल कितले 21 डेज शिकयतात राईट वय क्लास हा ते शिकून जाल्ले मागीर कारच मारना जाल्यार ते कार मारचेंतून एक्सपिरियन्स मेळतलो ताका ना ना प्रेस गॉड सो 21 डेज शिकूंक पुरो कार पूण तेच्या मागीर ते कार शिकलेले प्रॅक्टिस करना जाल्यार कार मारचे एक्सपिरियन्स मेळता कार मारूंक साध्य जाता एकल्याक तुझा ना पूण केन्ना ते कंटिन्युअस तेचे टचार रावतात डेली टचार रावतना मात्र तेजे एक्सपिरियन्स आमकां मेळटा तशेंच फेथ येवंका जाल्यार बी आमकां ते डेली एक्सपिरियन्स जाय हांगा एक्सपिरियन्स कसल्याचे उतर आयकूनचे हांगा एक्सपिरियन्स हे एक्सपिरियन्स आमी केन्ना करतात डेली तेन्ना मात्र ते भावार्थ ग्रो जाता भावार्थ येता म्हण आसा येता म्हळ्यार हांगा ग्रो जाता म्हण सांग कित्याक म्हळ्यार सगळ्यां थंय बी भावार्थ आसा भावार्थ ना म्हण सांगूंक जायना कोणी मनीस भावार्थ नासतना ना सो ते ग्रो जावंक आसा प्रेज गॉड आता चिंतया की हांव एकल्याक आपयता म्हण चिंतया ओके हांव कोणाला नांव घेवन आपयता तेन्ना कितें जाता हांव घेवन आपयले तेन्ना कितें जाता तो मनीस येता की ना हांवें आपयले तेन्ना हा येता सो म्हळ्यार तेका आयकले तो येता करेक्ट हांवें आपयले तेका आयकले आनी तेणे तो येयलो तशेंच आमी केन्ना देवाचें उतर आयकते रावता तेन्ना भावार्थ येता सो आमी आनी भावार्थ वाडका म्हळ्यार आमी जाता तितले ते टिचींग ते आमी इंग्लिशान पळयल्यार फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड हियरिंग म्हळ्यार इट इज कंटिन्युअस टेन्स इंग्लिशान कंटिन्युअस टेन्स ING ला सो कंटिन्युअस टेन्स म्हळ्यार इट इज अ डेली प्रोसेस ते आमगेले वर्ड ऑफ गॉड उतर आयकूनचे एक डेली प्रोसेस जावंका यू हियर द वर्ड अँड यू विल गेट फेथ म्हणना हियर म्हणना थंय खाली हियरिंग ING कंटिन्युअस टेन्सार आसा म्हळ्यार इट इज अ कंटिन्युअस आमी ते आयकतेच रावता तशेंच आमी कितें करूंक आसा अनेक वे कितें एक वर्ड ऑफ गॉड आयकूनचे आनी कितें आमचे तोंड उगडन आमी ते उतर ओडान सांगचे जावन आसा तेतून बी आमी ओडान सांगले निमते कितें जाता आमगेले कानाक आयकता हा अनेक कितें की म्हळ्यार आमी केन्ना देवाच्या उतरा विशयांत दुसऱ्यां थंय आमी शेअर करता ओके आमी केन्ना दुसरे थंय शेअर करता आतां आमी खंयची की एक शिकोण आयकले ते समजून गेले देवाचें उतर कितें सांगता की म्हणून आनी आमी कितें केलें ते आमी एका म्हगेल्या फ्रेंडा कडेन ना कोणा कडेन हांव वचून ते शेअर करता आनी थंय बी कितें जाता हांव ते उतर उलयता आनी म्हाका आयकता करेक्ट तेन्ना बी म्हाका ते फेथ ग्रो जावंक हेल्प करता प्रेज गॉड आमी केन्ना उलयता आमी केन्ना ती वर्ड ऑफ गॉड आमी दुसऱ्यांक शेअर करता तेन्ना आमगेले इनरमोस्ट इयर म्हळ्यार आमचे भितरले कान बी अलर्ट उरतात खाली भायले कान न्ही आमी केन्ना दुसऱ्यांक शिकयतात तेन्ना आनीकी आमी बेगीत फेथ आमचे मदीं ग्रो जाता खाली आयकल्ले निमती न्ही आतां आमी एक प्रोसेस कितें आमी बसून वर्ड ऑफ गॉड आयकतात करेक्ट त्याचे केन्ना बी फेथ ग्रो जाता ओके तशेंच आमी केन्ना ती आयकल्ली शिकोवन आमी हेरांक थंय वांटून घेता तेन्ना ती फेथ ग्रो जावचे एक्स्ट्रीमली फास्ट आमी तशें म्हण एका क्लासींत आमी भुरग्यांक कितें करतात कोण हुशार आसा ताका दुसऱ्यांक शिकय म्हणटात तो दुसऱ्यांक शिकोवन आनी इतलो हुशार जाता प्रेज गॉड हें तुमी पळोवंक पुरो आतां ओके आमी क्लासरूम आमी टिचर्स आमकां हे एक्सपिरियन्स आसा आमी केन्ना एक क्लासींत कोण हुशार भुरगीं आसात तीं कितें म्हणटात कोणाक कळना ताका तूं शिकय म्हणटात परतून तूं शिकय म्हणटात ते शिकयले निमती
कोणाचे सब्जेक्ट हे जाता मस्त आणि की कोण सब्जेक्ट नॉलेज चड घेता शिकयल्लो की शिकोन घेतलो प्रेज गॉड शिकयतल्या चड मागील मेळटा क्वेश्चन अंडरस्टँड जालें तुमकां वय शिकयतल्या हा कोण शिकयता आनी एकल्याक शिकयता तेका ते कॉन्सेप्ट मस्त क्लियर जाता सो आमी बी केन्ना आमी टीचिंग आयकता आणि ते टीचिंग आमी हेरांक शिकयता हेरांक ते वांटून घेता तेन्ना ते उत्तर कितें सांगता म्हणले ती समजणी आमकां आनीकी क्लियर जाता आणि फेथ भावार्थ ग्रो जावचे बी एक्स्ट्रीमली फास्ट जाता आमी केन्ना हेरां थंय वांटून घेता तेन्ना सो तशीच हे जेवण आसा तर फेथ आमी कशी ग्रो करूंक आसलेले एक 3 हे सांगेत एक टीचिंग आयकूनचे परतून आयकूनचे आनीक आमी वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस करचे व्हडल्यान आमी कन्फेस करचे आनीक थर्ड वन आमी हेरां थंय कितें आमी शिकले ते आमी हेरां थंय वांटून घेवचे तेन्ना आमगेले भितरले कान अलर्ट उरतात आमी आतां थोडे फावटी टीचिंग आयकत आसतना आमगेले भितरले कान अलर्ट उरनात भायल्यान मात्र आयकत रावता आमी करेक्ट थोडे संदर्भार हा येस पूण आमी दुसऱ्यांक शिकयत आसतना आमचे उतार भितर जावन येता तेन्ना आनीक अलर्ट उरतात आमी आमगे भितरले कान तेन्ना अलर्ट उरतात आमी कितें शिकयता म्हणून एक्सपिरियन्स मेळटा अनुभव येस आणि ते आमी ते केन्नाय इसरना आमी खंयचे शिकयता ते आमी आमकां तितले इजिली आमी ते उडास आमकां वचना तेजे करेक्ट न्ही आयकल्ले आमी अंडरस्टँडिंग जाता येस आता म्हाका अंडरस्टँडिंग जाल्यार मात्र हांवें दुसऱ्याक शिकोवंक अंडरस्टँडिंग जायना जाल्यार म्हाका तेजे अंडरस्टँडिंग दुसऱ्यांक दिवंक जायना त्या उतराचे अंडरस्टँडिंग म्हाका दुसऱ्यांक दिवंक जायना आणि हांव दुसऱ्यांक शिकयल्ले निमते म्हाका त्या उतरा वयर आसलेले ते समजणी कितें आसा आनीकय दृढ जाता आनी हांव केन्ना इसरना ते शिकयल्ले तेंचे एक पटी न्ही आनी परतून तेच विशयांत शिकयते आसतना आनीकय आमकां भावार्थ आमचे थंय एक ग्रो जावंक भावार्थ उपजोवंक आमकां ते सहाय्यक जाता आतां आमी सुमार पटी कितें करतात की म्हळ्यार आमी मस्त थिंक करते रावतात आणि आमी कांय सांगनात थिंक करतात पूण सांगनात पूण आत्मीक वर्ल्डांत ऍक्टिवेट जावंक म्हळ्यार ताका उतरां भायर येवंकच आमच्या तोंडांतावन भायर सरतात ती उतरां मात्र ते स्पिरिच्युअल रेम म्हणतात न्ही ते ऍक्टिवेट करता कितले बी मना भितर आमी थिंकिंग करते रावतात पूण ते आमी कितले बी तुमी थिंक करते रावतात पळय ते एक पटी भायर येत की ना संदर्भार खंयचे तरी मॅटर आमी थिंक करते आसलेले खंयचे तरी संदर्भार आता वर्ड ऑफ गॉड म्हण सांगना जनरली खंयचे की एक मॅटर आमी थिंक करते रावलतना खंयचे की एक संदर्भ येयलतना ते थिंक करते असलेले मॅटर तोंडांतून भायर येत की ना येता पूण आता हांगा तेचेच प्रिन्सिपल आमी जर तर देवाचे उतर मेडिटेट करच्यान स्पेंड करता थिंक करता तेंचेच उतर आमच्या तोंडांतल्यान केन्ना ते येता तेन्ना स्पिरिच्युअल रेमांत ते ऍक्टिवेट जाता म्हळ्यार ते काळजांतावन येता मोस्ट थिंक असलं तेन्ना शिफ्ट थिंकिंग प्रॉब्लम आसून उतरा वयर आमी थिंक करनासले तेन्ना तोंडांतावन बी कितें भायर येता प्रॉब्लम भायर येता की उतर भायर येता प्रेज गॉड काय सांगले सिस्टर समजून हांवें सांगलें फॉर एक्झाम्पल आमी एका प्रॉब्लम विशयांत थिंक करते आसात म्हणून चिंतया कंटिन्युअसली एक प्रॉब्लम म्हणतो भायर येता हा जर तर त्या प्रॉब्लेमा विशयांत थिंक करते रावल्यार
तो संदर्भ येऊ ना जाऊ आम्ही खंयचे तरी दुसरे हे जर असल्यार बी ऑटोमॅटिकली आमगे तोंडांत ते प्रॉब्लेम येता कित्याक म्हळ्यार आमगे थॉट्स खंय आसात ते प्रॉब्लेम वयर आसा हम्म. करेक्ट न्ही वय येस तशेंच आम्ही थिंकिंग आमगेले देवाच्या उतरा वयर धरून असल्यार प्रॉमिसा वयर आमचे थिंकिंग असल्यार तेन्ना तोंडांत आमी कितें भायर येता देवाचे प्रॉमिस प्रॉमिस भायर येता करेक्ट वय येस सो आमचे थिंकिंग फर्स्ट चेंज जावंक हांगा थिंकिंग आमगेले आमी शिफ्ट करूंक आसा फोकस फ्रॉम प्रॉब्लेम टू द प्रॉमिस कित्याक म्हळ्यार तेन्ना भायर येवनचे आमच्या तोंडांत हांव ना प्रॉमिसच आणि केन्ना आमच्या तोंडांत हांव ते प्रॉमिस भायर येता तेन्ना ते स्पिरिच्युअल रेमांत ऍक्टिवेट जाता थोडे टाइम आमी खाली सांगतात पूण आमी तेजे वयर थिंक करणार ना करेक्ट वय वय तेन्ना ते आमी तेन्ना ते ऍक्टिवेट करना स्पिरिच्युअल रेमान केन्ना ऍक्टिवेट जाता खंयचे आमचे प्रॉमिस डीप डाऊन वचून उरता आमच्या काळजांत ते केन्ना भायर येता तोंडांत हांव तेन्ना स्पिरिच्युअल रेमांत ऍक्टिवेट जाता सो हांगा फॉर एक्झाम्पल सांग जाल्यार एक बी घेतना बी आमी रोयलेतना जस्ट ती बी केन्ना फळ केन्ना किरलाता ती बी खंय ते समा आमी खंय रोयलेलो उरता मातयेर घालून मातयेंत बी लेयर्स आसात न्ही ब्रदर वय वयल्या वयर बी गायल्यार ती बी किरलाता समागिरल्याचे पोंदा जाल्यार आमी थोडे डीप रूट घालतात न्ही वय रूट भितर वचून आसाना सो आमी कितें करतात बी घालता आसतना मात थोडे डीप काडतात फोंड काण ते वयले लेयर मातयेंत केन्ना घालनात आमी ते हार्ड उरता फर्स्ट वन जस्ट डस्ट टायप उरता सेकंड लेयर हार्ड उरता न्ही आणि थर्ड आणि की डिग केलं तेन्ना आमकां सॉफ्टनेस मेळटा करेक्ट वय थंय गायल्यार मात्र ती बी किरलाता म्हण आमकां खबर आसा बी घालतले ना जाल्यार हार्ड ग्राउंडार गायल्यार जायना ते तशेंच हांगा बी ते उतर म्हणलें केन्ना काळजांत हांव डीप डाऊन काळजांत हांव केन्ना ते थंय वयता तेन्ना ते केन्ना आमच्या तोंडांत हांव येता तेन्ना स्पिरिच्युअल रेमान ते ऍक्टिवेट जाता खाली आमी वयले वयर सांगते रावले तेन्ना ते कांय फळ दिना करेक्ट न्ही वय सो ते ते डीप नियात डाऊन करायचे वयता म्हळ्यार तेचे वयर आमगेलें मेडिटेशन उरता प्रेज गॉड प्रेज गॉड सो अंडरस्टँड जालें हांवें सांगलें म्हाका पॉयंट अंडरस्टँड जालें तुमकां वय वय कळ्ळें भितर डीप जायचे रूट येस आता आमी थोडे स्क्रिप्चर्स कन्फेस करतात आणि आमकां दिसता कित्याक आमकां ते फळ मेळते ना कित्याक ते जाते ना आमी ते सांगचे की म्हण ते कित्याक जाते ना की म्हळ्यार ते डीप डाऊन वचूना ते मात वयर आसा ते डीप डाऊन वयका म्हळ्यार डीप डाऊन गेल्यार मात्र ते किरलाता डीप डाऊन वयका म्हळ्यार म्हाका त्या उतरा वयली समजणी सारकी मेळका ते उतर कितें सांगता म्हळ्यार फर्स्ट इज अंडरस्टँडिंग आमी ते सोवर अँड द सीड ते ओपार वाजल्यार मॅथ्यूंत आसा ते अंडरस्टँड हर्ड द वर्ड अँड डीड नॉट अंडरस्टँड म्हण आसा हांगा उतराचे अंडरस्टँडिंगच मस्त इम्पॉर्टंट खाली उतर ऐकूंच न्ही ते उतर कितें सांगता ते त्याचे ते समजणी आसा पळय ते अर्थ कन्यांचे आसा पळय ते मस्त इम्पॉर्टंट जाता तेजी केन्ना आमकां ती मस्त समजणी मेळटा ते उतराची ती समजणी मेळ्ळा तेन्ना ते उतर आमचे थंय काम करता खाली आयकल्ले तेन्ना न्ही खाली आयकल्ले तेन्ना न्ही ते आयकल्ले उतराचे समजणी मेळ्ळा तेन्ना ते उतर आमचे थंय काम करचे आमकां ते दिसता प्रेज गॉड हालेलुया
ह्याच्या वेळी तुमगेल कितीतरी असल्यार सांगा शेअर करचे. सिस्टर म्हाका एक क्वेश्चन. हा. ते आम्ही उतर कान घेताना आमचे फोकस असाचे की उतर उलयतना आमचे फोकस असाचे की? कान घेताना बी असूंक जाय ब्रदर. कान घेत असताना बी आता आम्ही ओनली हिअरर्स जाऊन येऊ म्हण. वी शुड अंडरस्टँड ऑल्सो. हम्म. खाली अशीच आता दोन टाईप असतात हिअरिंग. आम्ही मी अंडरस्टँड करून ऐकूनच्या लिसनिंग म्हणतात. ओके. सो हिअरिंग अँड लिसनिंग डिफरंट असा. हम्म. सो हिअरिंग मला जस्ट वयल्या वयर ऐकूनचे ते भितर वय. काम करना. वय. तू अंडरस्टँड करून केन ऐकता हे उत्तर म्हाका कितें सांगते असा ह्या उतराचे अर्थ कितें म्हणते एक पटी ऐकल्यार अंडरस्टँडिंग येईना. एक पटी ऐकलं तर ना त्या उतराचे आता आम्ही टीचिंग ऐकत असताना तुम्ही ऑब्झर्व केला की नाही की हांवें ऑब्झर्व केला एक टीचिंग एक पटी ऐकलं तर ना ते अंडरस्टँडिंग मेळना ते टीचिंगाचे. त्यांची टीचिंग आणि परतून ऐकलं तर ना त्याचे रेव्हलेशन मिळतं. होय. तुमका तरी एक्सपिरियन्स झाला? तरी म्हाका एक तरी ते उतर आम्ही त्या उतरा वयर परतून आणि परतून ऐकताना इट्स लाईक ए ऍक्टिंग मेडिटेटिंग. येस पैकी येस येस. येस. ओके ओके. हांगा मेडिटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार आता आम्ही नोटीस करूंक पुरो आमगे लायफांत आम्ही खंयचे मॅटर थिंक करते रावतात तेंचे जाता ना तेंचे आम्ही उलयता तोंडान. तरी भावार्थाचे डेफिनेशनान ती आम्ही संदेश परतून आणि परतून ऐकवचे म्हळ्यार इट्स मेडिटेटिंग. येस पैकी. हय. ओके ओके ओके. हिअरिंग अँड हिअरिंग कंटिन्युअस जावंक एक पटी ऐकल्यावर त्याचे ते सारांश किती आसा पळय ब्रदर ते मेळना. नाही एक पोटी ऐकायला रे मोतीन उराना नाही सिस्टर. म्हळ्यार ते भितर वचना ते भायर उरता. आता तशी बी किर्लोंक म्हळ्यार ती मातयेचे भितर घालका हे बी तशीच. कित्याक म्हळ्यार वर्ड ऑफ गॉड इज लायक अ सीड. जेजून सांग देवाची उतर जावन आसा एक बिया बरी. सो बी कमी कशी एक झाड करका म्हळ्यार एक कशी ते ट्रीटमेंट दिवची आमकां खबर आसा बी कशी घालका की म्हणून. आणि ते सगळ्यांनी बी घायल्यार बी येना म्हणून आम्ही सांगतात न्ही थोडे पोटी. थोडे लोक त्याचे एक्सपर्ट्स उरतात न्ही. ते हॉर्टिकल्चर हें पळयलें तेन्ना तिणी कशें करून ते ग्रो करतात आमगेल कोणा जायना ते. सेम सीड दिल्यार बी. कित्याक म्हळ्यार तेंका ते खबर आसा की ते सीड कशी घालका तेजे ते खंय घालका तेका ट्रीटमेंट कितें दिवंक तेन्ना ते किर्लता म्हणून गत आसा. आमी बी त्या खातीर आमी आमचे सॉइल प्रिपेअर करीचे फर्स्ट. येस दॅट मीन्स येस वय गे ब्रदर. Yes, correct. येस सॉइल करेक्ट. प्रिपेअर करीचे आमी. सॉइल म्हळ्यार कितें हांगा आमचे आमचे काळीज. काळीज. वय कित्याक म्हळ्यार आमचे आता काळीज. थोडी सीड आमी घालतना ते चड पोंदा गेल्यार ते येना. हय त्या खातीर आमचे सॉइल प्रिपेअर करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगा. हय. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. ओके. सो ते अंडरस्टँडिंग इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. म्हाका ते वतना स्क्रिप्चर खंय आसा म्हणा मॅथ्यूंत आसा पळया ते ब्रदर ते सासवाचे बियांचे ओपारींत स्टोनी ग्राउंडा हितून आसा दिसता ते. वय वय. वय. 13. काढतात ब्रदर ते मॅथ्यू घालतात. 12. 19. मॅथ्यू घालतात 13 3 to 9 आसा. घालतात त्याचे मागे. मॅथ्यू 24 घे. मॅथ्यू 13. ते म्हळ्यार बरें सुवात म्हणून दिल्या. बरें न्ही निकी फाटल्यान या. मोतीन तू ओरिन अट्ला दिला.
ते लुकांत आसा की म्हणून हा कोईंग तू नसा मगत ना ते इंग्लिश अंत डिड नॉट अंडरस्टँड म्हणून असा पडे अर्थ असले काढा बरं त्याचे अर्थ दिवन उरतात पळय हांव इंग्लिश घालता पळय तांचो हा चार्टान इंग्लिश घाल इंग्लिश एटीन आसा मॅथ्यू 13:18. हम्म. 13:18 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. 13:18 जो कोण राजा विशांत उतार ऐकाता पण ते मोती वरी नमदिला हा ते इंग्लिश अन काढा ब्रदर इंग्लिश अंत वय शांत मॅथ्यू 13:18. election ಅಂತ ಏನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. मॅथ्यू 13:18 ने हा ओके हांव सांगता ऐकया तुम्ही घाला ब्रदर तुम्ही चॅटान घाला हांव वाचता ऐकया when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it the evil one comes and snatches away what is sown in the heart this is what was sown on the path ते वैल्या वैर केन्ना उतर उरता मला खाली जस्ट ऐकतात त्याचे अर्थ कणगिनांत त्यांना it is very easy for the evil one to come and snatch away the word. पीटर ब्रदर घालतात गी म्हज्यांत हे जाला स्ट्रक जाला राव घालता ओके amplified झाला म्हणून amplified समजताने Matthew 13:18 and the sower explained, listen then to the meaning of the parable of the sower. When anyone hears the word of God kingdom regarding salvation and does not understand. Understand. So the And grasp. understanding very important, not only hearing. तसे म्हणते भावार्थाचे ते भावार्थ कसे येता म्हणून डबल हिअरिंग दिला ने जो तू परतून ऐकायला मात्र अंडरस्टँडिंग येता समजून इम्पॉर्टंट आमच्या जीवितात देवाच्या उतराची Right. So ते अंडरस्टँडिंग म्हणले पॉइंट मस्त इम्पॉर्टंट नॉट ओनली हिअरिंग बट अंडरस्टँडिंग आम्ही अंडरस्टँड आमका ते जाल्यार ते उत्तर आमच्या काळजांतून कोणाकडेने काढूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार आमकां तेजे ते उतराचे रेव्हेलेशन मेळ्ळा आणि आम्ही ते आमच्या काळजांत ते रोंबयला डीप डाऊन कोणाकडे ते काढूंक जायना जर तर आम्ही खाली ऐकले आणि तेजी समजणी घेऊना ते इझिली आमगेले संसारी रटावळेंत ना कोणेन तरी कितें दुसरे सांगले ना ते ऑटोमॅटिकली ते पुसून वयता खंयची आमकां अंडरस्टँड जाला ते मात्र आमकां ते हर एक वेळा आमच्या मोतीन बी उरता आमच्या काळजान बी ते उरता प्रेज गॉड सो आमच्या काळजांत ते उतर काढ व्हरनियो म्हळ्यार डेविल डिफरंट तरान येता उतर आमचे ते भितर असले ते काढूंक आम्ही ते कन्फेस करते रावता पण ते कन्फेस केल्ले जायना जाल्यार तेन्ना कितें जाता आम्ही ते सोडता चान्सेस उरता न्ही सोडूंक कन्फेस करचे हा ते आम्ही सोडचे म्हळ्यार ते अशी सोडनात आम्ही थॉट येता माइंडान तू कन्फेस करते असा काही जाते ना म्हळ्यार ते अंडरस्टँडिंग मेळूं ना जाल्लो मनीस कन्फेस करचे सोडता जर एकल्याक ते उतराची समजणी मेळ्ळा हांव कितें सांगते असा म्हणली समजणी आसा तर ते कितले थॉट इल्यार बी ते उतर सोडना घट्ट धरन बसता कित्याक म्हळ्यार तेका ती समजणी मेळ्ळा कोणाक समजणी मेळूं ना ते इझिली तोंड सोडतात
प्रेज गॉड. Praise God. Praise. आता आम्ही ते रक्तस्रावाचे स्त्रिये विषयांत ऐकल्यार बी ती सांगते असली करेक्ट. ती सांगते असली म्हळ्यार ती ऑलरेडी थिंक करन असली की ना त्याच्या बद्दल. वय. होय. हा ती थिंक करले असलेले देखून ती ते सांगते असलेली. सो थिंकिंग चेंज जावंका तेन्ना उतरां आमच्या तोंडान तावन भायर ना जाल्यार आमची उतरां आमी कितें थिंक करतात तेजे वयर आमची उतरां भायर येतात. आमी खंयचे आजुनी तेंचे ते कितें आमचे थॉट्सान आसा तेंचे तोंडा मुखांतर भायर येता. आता ती कित म्हळे हांव जेजूचे आंग वस्तूर हात लावन जाल्यार हात लायल्यार हांव कित जाताली हील जाताली म्हणगे. करेक्ट न्ही. वय. ओके. सो हांगा ती कित करनासली होप की बिलीफ ते हो. होप. ओके. वय. आता आम्ही कितले पटी आम्ही सतमंताव म्हण सांगतात पण आमगे सतमनच्याक ऍक्शन्स बी उरका न्ही. बिलीव म्हळ्यार कितें बिलीव म्हळ्यार करचे बिलीव म्हळ्यार कितें एक मेसेज ऐकून त्या प्रकार आम्ही ऍक्शन करचे. करेक्ट न्ही. वय. हा सो आम्ही कितले की पटी सांगतात पूण ते ऍक्शन करनात. करेक्ट. सो आम्ही बिलीव करता म्हणल्यानंतर आमगेले करस्पॉन्डिंग ऍक्शन्स उरकाच. ना जाल्यार ते भावार्थ जायना. होप भावार्थान कन्वर्ट जायना. होपांत रावतात. सो आमचे जॉब कितके म्हळ्यार आम्ही वर्ड स्पीक द वर्ड. सो काम करचे कोणाले पवित्र आत्म्याले. स्पीक द वर्ड खाली स्पीक करचे न्ही खाली सांगचे न्ही पूण तेजे अंडरस्टँडिंग आम्ही घेवंका. आणि ते अंडरस्टँडिंग येता पवित्र आत्म्या मुखांतरच. जर तर आम्ही पवित्र आत्म्यावर डिपेंड जाले तेन्ना तो पवित्र आत्मोच आमकां ते उतराची समजणी आमकां ते दिता. ते सोवर अँड द सीड कितें आमी ते वपर आसा न्ही ते डीप ते आनी परतून परतून आयकत गेलतना तेजे रेव्हलेशन्स बरे मेळतात. ओंपियाची वपर. आम्ही एक पटी ऐकलं तेन्ना आमकां कळ्ळें म्हण सांगूंक जायना आमी 4 तराचे बी. ते हर एक सुवाते विशयान ती आमी ते आनीकी ऐकते गेल्यार आनीकी वाचते गेल्यार तेंतूंतले मेळचे रेव्हलेशन्स डिफरंट आसत. म्हळ्यार आनीकी तांतू भितर सत मेळते वयता. ते उतराचे ती समजणी कितें की आमकां देव कितें सांगूंक आशेता की म्हण. पूण आमी पवित्र आत्म्या वयर डिपेंड जावन आमी ते आयकूंक. आमच्या लॉजिकान आमी ते थिंक करूंक जायना. लॉजिक्स घेवंक अंडरस्टँड करून येवंक जायना. प्रेज गॉड. Praise God. कितें तरी सांगचे असल्यार सांगा. ओके. प्रेज गॉड. वय सिस्टर तुम्ही सांगला अंडरस्टँडिंग म्हळ्यार काय प्रॅक्टिकल वर्किंग नॉलेज वेगळी येस. प्रायोगिक रीतीनं कसे कार्य करतात ती समजून जायचे. आमकां जायते फावटी आमी एक्झाम्पल खंयची काण घेता. आतां एक फॅन पाड जाल्यार आमी काले करता घरा असली मनशां आम्ही काही करणार तसे उडवून दर येतात ते. नाही आमी सडावचो स्विच दामता वयगी एक लावल्यार वयगी हय हय. नाजाल्यार सड्ड म्हणल्यार एक बॅत काडून आमी गुंडे तितले करून काय करतात. समजता. आमकां तितलेच ताची नॉलेज अंडरस्टँडिंग आसा हय. वयगी. जर तर ताच्या विशयांत कोणाक समजुणी आसा नॉलेज आसा या ताच्या विशयांत कोणी ट्रेनिंग केला ताका इलेक्ट्रिशियनाक तो काले करता ते येवन पळयता न्ही ताचे भितर वय कितें पुरो आसा ताका वता. ताचो शाफ्ट आसता बेरिंग आसतात कंडेन्सर कॅपॅसिटर पुरो आसता ते खंयच्या रितीन कनेक्शन करता म्हणजे ताका करेक्ट ताचे
समजून येता अंडरस्टँडिंग म्हळ्यार तो ताचे विशयी शिकला नॉलेज येता पयली तेन्ना तो काय करता हे फॉल्ट ताका काही प्रॉब्लेम आसा म्हणून कळटा आनी तो घडयेन ते एक रिपेरी करून दिता पयली येस ताका म्हणटा प्रॅक्टिकल वर्किंग नॉलेज आसा Working knowledge. अशे रितीन देवाच्या उतराची आमकां नॉलेज आसा जी अंडरस्टँडिंग जायती जाल्यार तुमी सांगल्या बरी भावार्थ येता आयकोन आयकल्यार मात्र पावना ते उतार म्हज्या जिवितांत सतमन कार्य रुपाक घालीचे त्या म्हाका ताचे अंडरस्टँडिंग मेळटा अंडरस्टँडिंग मेळटा आता आमी तेंचे एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार जेजूच्या गायनी आमी गूण जाला म्हणटा ओके जर तर हांव ते पिडे वेळार वपारिना या हेरांक ते पिडे वेळार ताचे एक्सप्लेन कर सांगिना जेजून कितें केला त्या उतराचे आनी त्या वेळार जर तर हांवें कितें देवान कुसार केला त्याच्या गाय विशयी नियाळ करता आनी ते भावार्थान उसारतना ताका म्हाका खाले जाता म्हणजे जिवितांत त्या उतरांतले ते काम सकत करता. वय काम करतना म्हाका काय म्हणटा ताची अंडरस्टँडिंग मेळटा Yes. देवाचे उतार ह्या रितीन काम करता म्हणजे म्हाका समजून मेळटा Correct. कळ्ळें की ते जाल्यार म्हाका काय जाता मागीर ते कर म्हाका ते एक्सपिरियन्स मेळटा तातूंत त्या Yes. ते अंडरस्टँडिंग जायचे जाल्यार प्रॅक्टिकल म्हणजे जिवितांत आमी कार्य रुपाक घालूंक आसा खंयचेय उतार हय तेन्ना मात म्हाका काय म्हणटात तुमी सांगल्या बरी ताचे एक्सपिरियन्स जाता म्हाका हेनी काय जाता कॉन्फिडन्सान खंय गेल्यार ते उलोवंक सांगूंक जाता Yes. कॉन्फिडन्स ते आमकां ते एक्सपिरियन्स जावं ना जाल्यार आमकां ते सांगूंक धैर्य मेळना वय न्ही आनी कितें तरी क्वेश्चन दिला तेन्ना आमी हे जावन चान्सीस उरता आमीच उगी राव चान्सीस जाता आमकां ते कॉन्फिडन्स मेळका म्हळ्यार ते उतराचे समजण म्हणजे तुमी सांगले आतां प्रॅक्टिकल वर्किंग नॉलेज ते उतर कशी काम करता म्हणले आमकां ती समजणी आसली तेन्ना आमी तेन्ना अळवडसून घेतात आमगेल्या जिवितांत पयले आमी केन्ना अळवडसून गेले तेन्ना आमकां ते उतरांत फळ मेळ्ळें रिझल्ट मेळ्ळे तेन्ना आमकां दुसऱ्यांक सांगूंक ते इझी जाता कॉन्फिडन्स बी येता जर तर ते उतर म्हाका काम करनासतना हांव दुसऱ्यांक सांगूंक जायना आय हॅव टू टेक दॅट एक्सपिरियन्स फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणटाना आतां आमी सांगेत आतां गांवांत आमी घरा रांदतना फस्ट चपाती करतना कशें आसता कोणाची चपाती खंयची शेप म्हगेलें आसता ती एक्झाम्पल हय खंयची शेप आसता थोडे श्रीलंका आसता थोडे अफगानिस्तान जर तर तांणी अशें आसा सोडल्या जाता न्ही ते कंटिन्यू कर मागीर सवय जाता ते खंयचेय ते चपाती म्हण आता खंयचेय नुस्तें करता फर्स्ट टायम करेक्ट येना पयली खंयचें चिकन खंयचेय तूं बिर्याणी काले कर फर्स्ट टायम येना तुका कर खालें जाता ते एक्सपिरियन्स मागीर सवय जाता तितलेंच न्ही मागीर तुका हेरांक सांगूंक इझी जाता अशें घाल ते घाल इतलें घाल अंदाज पयलें जाल्यार इतलें लेखा मेजरमेंट करूनच घालीचें पडटा मागीर तुका काय जाता करून ती एक सवय जाता प्रॅक्टीस करून पयली इतलेंच न्ही तूं हेरांक सांगता इज जाल्यार तितलें ना हें घाल इतलें दोळे कंपनी घाली तुका त्या रितीन आता आमची वडील तसे करतात न्ही तेणी आमचे म्हणजे मेजर करून घालनात तेंचे अशें पळयनासतना बी घालतात ते गायल्ले सामा उरता आमी म्हळ्यार यंगस्टर्स कोण आसात आतां कुकिंग शिकोंक वयतले कितें म्हणटात ते करेक्ट मेजरमेंट जाय जाता आमकां ते कितलें म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमकां एक्सपिरियन्स ना तितून एक्सपिरियन्स केला जाता तुम्ही प्रॅक्टिस केल्यार मा जाता न्ही केला मागीर नाजाल्यार मेळना एक्सपिरियन्स हय प्रॅक्टीस करून कळटा ते खंयचे गायल्यार टेस्ट येयना खंयचे कमी घालका खंयचे जास्ती घालका म्हणलें नाजाल्यार एक आयटम जास्ती कमी जाल्यार बी टेस्ट वायट जाता तेजे अंडरस्टँडिंग आमकां ते प्रॅक्टीस केले तेन्नाच मेळटा सो हांगा बी आमी हे उतर घेवन आमी प्रॅक्टीस करूंक आसा फर्स्ट आतां आनीक एक्झाम्पल दिवंक जाल्यार आतां स्विमींग आमी घरा भितर शिकूंक जाता न्ही स्विमींग घरा भितर शिकूंक जाता न्ही जायना ना पेमिनी न्हंयेंत वचचें नाजाल्यार बांयंत ओडाचें नाजाल्यार स्विमींग पुलांत वचचें पयलीं तशेंच आमच्या जिवितांत वर्ड ऑफ गॉड एक्सपिरियन्स जाल्यार भायर वचचें आमी देवाचे उतार घेवन आमी घरा बसल्यार जायना एक्सपिरियन्स येस आमी ते हर एक दीस हे वर्ड ऑफ गॉड आयकल्ले ते उतर त्याचे प्रॅक्टीस खंय करचें म्हण पळोवंक प्रॅक्टीस ना जाल्यार तशेंच उरता ते
नाल्या काला तमल्यार ते पेट्रोल पंप भितर गुल्यावर येता थंयच पेट्रोल भरतात आणि थंयच गुंतात काय फायदा Praise God. काय फायदा ना तातूंत पेट्रोल गेल्यापर्यंत यूज करीचे भायर खंयच्या Yes. त्याच्या म्हणी जाग्यार बसायचे रिचार्ज करची बॅटरी तशेंच नाही ब्रदर Battery, Wait. mobile पॉवर battery. बँक तुका चार्ज करून तो इंच दौरल्यार काले जाता एक दीस ब्लस्ट जाता न्ही होय मागीर बॅटरी फुगून येता यूज करना जाल्यार तशें जाता आमचें क्रिस्तांव जिवीत आमी शिकता आयकता पूण प्रॅक्टिकल वर्किंग नॉलेज एप्लाय करना Apply कार्य कर. बदलना कार्य जाल्यार मात रिजल्ट मेळटा हेरांक वचून दिताना मात्र तांतो ते आमकां नॉलेज चडता आनी नॉलेज आनी की सांगता वय वय आमकां आता इजा देवाचे उतर तांकां यूज देवाचे उतर सांगताले कितें कोणा लागीं आसा ताका आनी की दिताले हाय. कोणा लागीं ना ताचे आसले काण व्हरतले जर तर हांव कितें आसा हेरां लागीं शेअर करता जाल्यार म्हाका आनी की ताचें चड आनी चड नॉलेज मेळटा समजून मेळटा जर तर हांव आनी कितें काण भितर दवरता आसले म्हणजे हांव काण व्हरता Yes. हेरांक दिया तुमकांय दितले म्हणटा देवाचे उतर बरोवन हाय. उरतो ताका शेअरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट देवाचे उतार शिकल्यार मात पावना ते आमी एप्लाय करीचे तेन्ना मात आमकां रिप्लाय मेळटा देवान सप्लाय केला ते आमी उडास करीचे प्रेज गॉड सो शेअर करचे मस्त इम्पॉर्टंट असा आम्ही दुसऱ्यांक ते बरोबर. आम्ही कितें शिकला ते आम्ही शेअर करचे आता पळया हांव हे शिकले हांवें तुमचे कडेन शेअर करून गेले वय वय करेक्ट पण आणि तुम्ही तर म्हाका फायदो आसा चड तुमच्याकिंता आता काल जालें तुमी शिकयताना आमकांय नॉलेज मेळ्ळी समजूंक मेळ्ळी वय की नाही आणि तुमच्याकिंता चड म्हाका फायदो जालो म्हाका होय. आनी कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड जाले होय, हे होय, कशें correct. म्हणून सो तशें ह्या झूम मिटिंगान तो मस्त शिकोन आसा ह्या होय. दिसांनी Praise God. सो आम्ही खाली सांगून ये ना आता आम्ही थोड्या कडेन आम्ही वर्ड ऑफ गॉड दित असताना थोड्या लोकांक दित असताना तेणी कितें सांगता आम्ही आयकतात म्हणतात आयकतात होय. ऐकतात जाल्यार कितें काम करते ना हा. समा त्या आमी काल एक हॉस्पिटलाक गेल्ल्या ती उतर परफेक्ट सांगता हा. आमच्या पयली जेजूच्या गायनी गुण जाला म्हणटा ओके ताका हांवें घाले सर जेजू तुका गुण करता विचारले वय म्हाका गुण करता म्हणाले उतर हा. सांगतना काले म्हणटा जेजूच्या गायनी गुण जाल्या वय गे सवाल घालताना जेजू तुका बरो करता गी वय म्हाका बरो करता म्हणटा समजलें की म्हळ्यार त्या उतराची अंडरस्टँडिंग जावना ना हा ते कशे ते गुण जाला हांव ते हा. ते खबर ना वय 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 जायते तशें पटेशात ऑडिओ व्हिडिओ मॅच जायना वय Yes. वय मस्त जाणांक ते एक स्क्रिप्चर आता बत आसा स्क्रिप्चर बत आसते सवाल घालताना तांची जबाब दुसरी जाता म्हळ्यार सारखे तेंचे म्हळ्यार ब्रदर तेंचे थॉट हांव गुण जाता म्हणल्यार वयर आसा तशें म्हण ते वय तोंडांतसून वय तेंचे भायर येयले वय करेक्ट थॉट तेजे वयर आसा थिंकींग तेजे वयर आसा ना ते काल म्हणल्यार थॉट आसा आनी तांकां वर्ड इगोत आसा पूण ती प्रॅक्टिसा घालना प्रॅक्टिसा केदाळ म्हणसर घालनात तेदाळ म्हणसर आमी रिजल्ट पळयना नाही हांवें सांगचें तशें न्ही ब्रदर आमी थोडे काल गेल्ल्या एका हॉस्पिटलाक ती वर्ड पुरो करता जेजूच्या गुण जाला म्हणटा ओके सवाल केले जेजू तुका बरो करता गी ती काल म्हणटा वय म्हाका बरो करता म्हणटा कित्याक म्हळ्यार चिंता बदलूना न्ही प्रॅक्टीस हा. घालूना न्ही वय थिंकींग चेंज जावना अंडरस्टँडिंग जावना आता थिंकींग फर्स्ट स्टेप थिंकींग बदलून जाय थिंकींग बदल कुठले प्रॅक्टिसाक घालचे ते इमिडिएट जाता थिंकींग चेंज जायचे जाल्यार त्या उतराचें अंडरस्टँडिंग फर्स्ट मेळाचें तिका समजणी त्या खातीर देवाच्या उतरांत डाऊट करनाका म्हणून आसा न्ही देवाच्या उतराक क्वेश्चन करनाका म्हणून आसा त्या खातीर जेजू शिकोवन म्हणटा न्ही जस्ट बिलीव म्हणटा
कित्याक म्हळ्यार जाय हाका तसो इश्ट केदाळा तो सरुल्लो 4 दिसा उपरांत जिजू पावुल्लो थंय वय लाजरस लाजर केदाळा ब्रदर ताची बहीण आनी जिजू कंप्लेंट करूंक लागली वय गी वय केदाळा ताणें कालें म्हणलें जिजून तुम्ही सत बिलीव म्हणल्यार देवाची महिमा पळयतल्यार आमचे प्रॉब्लेम थंय बिलीवांतूच आमी सोल्व जाता अनेक ब्रदर थंय क्वेश्चन डाउटान क्वेश्चन केल्यार ते एप्लिकेबल जाता ओके डाउटान बट अंडरस्टँडिंग खातीर क्वेश्चन केल्यार आमकां तेजे डीप नॉलेज मेळटा कित्याक ते करेक्ट म्हळ्यार वय दोन टायप क्वेश्चनिंग आसा थंय एक अंडरस्टँडिंग घेवच्याक म्हळ्यार हे उत्तर कशें अशी म्हळ्यार म्हागेलें हांव सांगता म्हाका केन्ना उत्तर मेळ्ळें 1 Peter 2:24 म्हागेले थॉट त्या उतरा वयर आसले हे कशें हे जालें की म्हळ्यार हे कशें जाता अशी की नॉट डाउटिंग आय बिलीव्ड जेजूच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्यो हांवें बिलीव केलें पूण हे कशें कार्यरुपाक येयलें म्हणलें म्हागेलें क्वेश्चन आसलें आनी हे क्वेश्चन हांवें अशें देवाक विचारलें हे कशी अशी कार्यरुपा येयलें की तेन्ना हांव केन्ना रिट्रीट अटेंड जालें फर्स्ट रिट्रीट केन्ना अटेंड जालें ह्याच्या विशयान केन्ना प्रिचींग आसलें ह्या वर्ड ऑफ गॉडा विशयांत तेन्ना म्हाका तेजी सारकी समजणी मेळ्ळी कशी आमी जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाल्ली हांव म्हण वय करेक्ट कित्याक म्हळ्यार मार्क 11:23-24 म्हणटा न्ही ते डाउट करनाका म्हणून हय कितें सकयल मागण्यान पयलें सत माना मेळ्ळा माना म्हणटा न्ही ते बायबल आसचो बिलीव न्ही वय आमी बायबल आसचो तो क्वेश्चन करूंक न्ही आतां क्वेश्चन करूंक तुका ते जाणवाई मेळना जाल्यार तूं क्वेश्चन करियत बट पळय जेजू शिकयतना थंय परिजेव शास्त्री येवन आसले काल्याक ते काल्याक क्वेश्चन करतले जाणवाई तांकां पुरो आसली नियमशास्त्राची वय गी पूण तांकां कालें जाय जें आहलें नियमशास्त्रच टॉप ताचे वयर कोणी क्वेश्चन करूंक ना तशें आसलें पूण जेजून कालें केलें जेजून बापा तावन कितें उगडापें जालां नियमशास्त्रा वयर आसलें तें उगडापें केलें त्या खातीर थंय जेजू जैत मेळ्ळें जेजूक मागीर ते फारिजेव शास्त्री पुरा जेजूक सवालां विचारताले तांकां चेंज करूंक न्ही शिरकावन घालूंक वय तेंचें इंटेंशन रॉंग त्या खातीर आजुनूय ते तशेंच आसात ब्रदर त्या खातीर ते आजुनूय तशेंच आसात तांणी चेंज जावना आमचो टायम जालो ओके ओके आमी थँक्स गिविंग प्रेयर करून एंड करया फाल्यां कंटिन्यू करया तांच्यांनी मीटिंग ओपन जाल्या पळय ओके ओके कोण प्रेयर करता एंडिंग प्रेयर मंगळा बापा अर्गां तुका दिता आयच्या दिसा पसत बापा आयच्या ह्या आमी एका घंट्यान आमी तुज्या उतरांचे सताची सुमार सतां आमी जाणा जावन त्या प्रमाणे आमकां ताचें उगडापण तुवें पवित्र मारिफात त्या पवित्रत्म्यान बयनी मारिफात आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा हें प्लॅटफॉर्म तुवें केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा आनी हांगा आशिल्ल्या हर एकल्यांक तांचो असो फायदो जोडन कोण युट्यूबर आसा तांकांय असो बरो फायदो जोडन तांकां देवाच्या उतराची खरी जाणवाई वळख तांकां मेळिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दिता बापा हे मागणें करता तुज्या